tam katita manto David mogasu babutaci giri orti imodi sodaryoto vicitun gaputlun मोगाळा सुम्या जेजू तू या पवित्र सक्रमेंतांत खरोच हजर आसाय आमी सर्व तुजे समकर सरपडटा आमी तुजे आराधन करूंक हांगासर आयल्या सुम्या आम्हा सर्वांक तुज्या गोपांत घे आम्हा सर्वांक हो वेळ तुजे संगता करसूंक तुजो आधार जोडूंक तुजे संगता रावोंक आमकां फावो कर सुम्याक आराधन करया आनी गव्या येया नमस्कार करया नमस्कार करया नमस्कार करया नमस्कार करया बाबा पुताक
मोगाचनो ह्या पवित्र संक्रमेंतांत सुमी खरोच आमचे खातीर हजर आसा. ह्या वेळा आमचे कंत, आमची दूख, आमची बेजाराय आनी आमची आशा, आमच्या काळजाचे त्रेग, आमचे सगळी विनवण्यो सुम्या कडेन मौनपणी उसारया. ह्या पवित्र उंड्या रुपार हजर आसच्या सुम्याचे वयर आमची नदर कंसोवया. दुर्लभ जेजू तो आमचो बारीस मोगाळ, तो आमचो इश्ट, तो आमचे खातीर दीस रात म्हणले बरी ह्या पवित्र उंड्या रुपार आमचे खातीर राखून रावता. तो आमचे थंय त्या उंड्या रगतान तो आमचे थंय येता. आमकां तो आदार दिता, आमकां तो सांबाळन व्हरता. मोगाचें न्हू, ताचे विणे कोण आमचो मोग करूंक सकात. आपणाकच संपूर्ण रितीर कुर्सार खाली करन, आपणाकच आम सर्वां खातीर संपूर्ण रितीर भाली भेटोवन तो कुर्सार मरण पावलो. आमचे खातीर आमची पातकां धुवन काडचे खातीर, आम सर्वांक सर्गीची दायज करचे खातीर ताणें रगत वारयलें आनी ताकाच खाली केलो. ताची काकूळट भोववर्ती ह्या सोम्याक आमी आराधन करया, स्तुती करया. आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, जय जय तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सोम्याक आमी आराधन करया. तुमची जबाब आराधन तुका. जेजू मोगाळा, आराधन तुका. जेजू दयाळा, आराधन तुका. जेजू काकुळटारा, आराधन तुका. जेजू मोगाचा, आराधन तुका. जेजू जीवाचा उंड्या, आराधन तुका. जेजू सर्गीच्या राया, आराधन तुका. जेजू संसाराच्या राया, आराधन तुका. जेजू बोऱ्या गवड्या, आराधन तुका. जेजू नीतिदारा, आराधन तुका. जेजू मुन्सुबदारा, आराधन तुका. जेजू सर्गीच्या दारा,
आसता आराधन तुका जेसू सर्गीच्या वाटे जेसू सर्गीच्या जीवा आराधन तुका जेसू आमच्या सोम्या आराधन तुका जेसू आमच्या देवा जेसू आमच्या सर्वा आराधन तुका जेसू आमच्या जीवा आराधन तुका जेसू काळसाच्या दन्या जेसू तारोका आराधन तुका जेसू आमच्या दैरा आराधन तुका जेसू आमच्या आश्रया जेसू आमच्या भलायके आराधन तुका जेसू आमच्या बुजवंदारा आराधन तुका मोगाचें न्हू सोम्यान आम्हा हर एकल्याच्या जिवितांत सैते बरेपण केला आनी देव आमचे तावन आशेता अर्गा होगलाप दिवचे ते कालते काळीस मात्र ताचे विणे तो आमचे तावन कितेंच आशेना ताणें आमच्या जिवितांत सबार विचमिता केल्यात आमच्या जिविताक सबार आशिर्वादांनी तांणी भरल्यात ह्या घडये आमी सोम्या मुखार आसा ह्या सोम्यान आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर बरेपणाचो सर आशिर्वादाचो आमी उगडास हाडया आनी सोम्याक अर्गां पाठोवया तुमची जबाब अर्गां तुका सोम्या जेसू अर्गां तुका सोम्या जेसू क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्मोन क्रिस्तांव शिकोवण आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेसू तुज्या मासा रक्तान सदांच आमकां वाडताय पोसताय देखून अर्गां तुका सोम्या जेसू आम्हा सर्वांक पातकांचे सोडोवचे खातीर ह्या संवसारी येवन तुवें आमकां सोडवून लाभयल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेसू आमकां बरे कुटाम दिवन आमकां त्या कुटुंबा मुखांत मोग मायपास्तो दिताय देखून अर्गां तुका सोम्या जेसू ह्या संवसारी तुवें पावस धाडून हो आमचो संवसार थंड केलाय देखून अर्गां तुका सोम्या जेसू आमकां बरे फिरगस कुटाम दिवन थंयसर हेरांक आदार दिवंक तुवें फावो केलाय देखून अर्गां तुका सोम्या जेसू आम्हा सर्वांक वावर करूंक तूं बोळ घटाय दिताय देखून अर्गां तुका सोम्या जेसू तुमची अर्गां ओगलापाचे उले तुमी सोम्या मुखार उसार येता ह्या पवित्र मंदिरांत सक्रामेंता हाचेर आमकां समेस्तांक एकठांय केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेसू अर्गां तुका सोम्या जेसू
आम्हा सर्वांक विघ्न आनवरांतले राखून वेल्ल्या खातीर अर्गां तुका सम्यांची सोम आमचे पैन आमचे योचन तूं सदांच सफळ करताय देखून अर्गां तुका सम्यांची सोम अर्गां तुका सम्यांची सोम अर्गां तुका सम्यांची सोम सताच्या पवित्र आत्म्याक आमकां तुवें पावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सम्यांची सोम पवित्र पुस्तकाच्या उतरां मुखांतर आमच्या लागीं सदांच तूं उलयताय देखून अर्गां तुका सम्यांची सोम 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 सर्व आमचे अर्गावले आमी सोम्या समोर दवरया आनी गावया उबी राव. अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका जिवीत दिल्या सोम्या अर्गां तुका अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका जिवीत दिल्या सोम्या अर्गां तुका ओगळप तुका सोम्या ओगळप तुका जिवीत दिल्या सोम्या ओगळप तुका ओगळप तुका सोम्या ओगळप तुका राखून वेल्या सोम्या ओगळप तुका तुका हरसीता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावाडटा हांव तुका हरसीता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावाडटा हांव तुका हरसीता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावाडटा हांव तुका हरसीता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावाडटा हांव. देवाचे उतर आमकां दय दिता आमकां आदार दिता आमच्या वाटेक उजवाड फांकयता मोगाचे न्हू हांगासर एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 1 आवास्वर 4 अशे उतरां आसात. ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी कातावीण जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्तांतय ताणें आमकां विसल्यांत आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगा पासत ताणें आमकां जेजू क्रिस्तांतय आपणाची भुरगीं जायशी पयलेच नेमल्यांत ताची खुशी आनी अपेक्षा तशी आसली. मोगाचे न्हू बारीस आपुरबायेचें हें देवाचें उतर आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत हे आमी अळवडसूंक आसा आमचें करून घेवंक आसा. ही उतरां सांगतात रचनेच्या आदींच आम्हा सर्वांक देवान विंचून काडलां आमकां ताची सकन घेतल्या. हे देवाचें उतर आमी घट्ट ताळ्यान म्हजे बराबर हांव सांगता ताचे बराबर म्हणचें ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी कातावीन जावच्याक ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी कातावीन जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच संवसाराच्या स्थापन्या आदींच क्रिस्तांतय ताणें आमकां विसल्यांत क्रिस्तांतय ताणें आमकां विसल्यांत आमचे वयर आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगा पासत ताणें आमकां जेजू क्रिस्तांतय ताणें आमकां जेजू क्रिस्ता बरी
आपणाची भुरगीं जायशी केल्यात आपणाची भुरगीं जायशी केल्यात ताजी कुशी ताची खुशी आनी अपेक्षा तशी आसली अपेक्षा मोगाचनो एक घडीभर बसया ह्या देवाच्या उतराचेर थोडोसो वेळ नियाळ आमी करया देवाची खुशी आम्हा सर्वांक ताजीच भुरगीं करचें आनी त्या सरकाराच्या दायजांत आमकां वारेसदार करूंक लावचें हे विसवण आसा थंयसर उद्देश आसा आनी ताचे बराबर थोडी तत्वाय आसात ते आमी पाळूंक आसात आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमी हर एक घडये म्हणल्यार बरी विसवण करता आज सकाळी उठताना तुमी विसवण केल्यात आसतलें जावंक पुरो वेग्गी उठचे की वा आनी इल्ले वेळ न्हिदचें उपरांत च्याक वा सकाळी ब्रेकफास्टाक हें करचें की तें करचें विसवण उपरांत आतां ह्या मिसाक वा आराधनाक ह्या नोवेनाक येवचें की वा हें नासतना रावचें सक्कडी आमी आमच्या जिवितांत हर एक घडये म्हणल्यार बरी आमी एक ना एक रितीर विसवण करता आनी हे विसवण आमी करता आसतना आमचे कडेन एक उद्देश आसा आनी ताचे बराबर थोडी तत्वां आमी पाळूंक आसा थोडेसे दिसा पयले आमी आयकले एका वाचपांत मातियेसाचें विसवण जाता जुदासाक जिजून विसरून काडलेलें जुदास त्या उद्देशाक आड पांय दिता जिजून नेमलेल्या उद्देशाक तशेंच ती तत्वां दिल्ली तो पाळिना ह्या वरवीं तो जेजूतावन देवातावन पयस वेता आनी त्या जाग्याक मत्यासाक विसरून काडटात थंयसर उद्देश आसलो 12 जण शिसांक जेजून विसरून काडलेले आनी ते 12 जण संपूर्ण जावच्याक थंयसर मातयासाक विसरून काडटात आनी उपरांत तत्वां त्या दिसाची वाचपां थोडी तत्वांय आमचे मुखार मातयासाक कित्या खातीर आनी कसल्या खातीर आनी ताणें कसलें जिवीत जियोंक आसा म्हणली तत्वां आमचे समकार दवरतात आनी ती जावन आसात तो एकलो बरो व्यक्ती जावंक जायचे उपादेश पाळटलो व्यक्ती जावंक जायचे आनी जेजू सांगता सदांच आसुल्लो व्यक्ती जावंक जायचे ही तत्वां त्या मत्यासाच्या जिवितांत सारके ताळ पडटात आनी तो आखेर पर्यंत तो विसरून काडलेलो उद्देश तो थीर दवरता मोगाचनो आमकां साबार विसवण आमी करता लौकीक विसवण आमच्या समाजांत आमी करता ते हांवें प्रारंभार सांगिल्ले बरी तशेंच आध्यात्मीक विसवण देव आमचे ते करता जेजू आमचे ते करता ह्या विसवण्याक आमकां स्वातंत्र्य आसा वय वा न्हय सांगूंक आमी सदांच आध्यात्मीक वा देवान दिल्ल्या विसवण्याक वय सांगूंक आसा आनी त्या प्रमाणे देवाचो उद्देश देवाचे मिसांव म्हणजे देवाचे राज ह्या संवसारी प्रगट करचे उद्देश आमी परिपूर्ण रितीर संपोवंक आसा आनी ताचे बराबर तत्वां आमी पाळूंक आसा सर्गीच्या राजाची तत्वां जावन आसात मोग माईपास बोगसाणें हे सगळी तत्वां आमच्या जिवितांत पाळन त्या प्रकार जियेल्यार मात्र आमी ती विसवण सारके रितीर जियोंक जाता मोगाचनो आमी विसवण करता ह्या विसवणाचेर आमी थोडो वेळ नियाळ करया सोम्यान आमच्या जिवितांत जायते बरेपण केलां तरी पूण ह्या बरेपणाक आमी कितें केलां आमी मनशा सैमाक लागून ताचे तावन पयस गेला ताचे तावन आमी पयस आनी पयस वेता सूख आदारता ते सर्व संगते खातीर ह्या वेळार बुकसाणे आमी मागया तुमची जबाब बोगो सोम्या पातकामोची बोगो बोगो सोम्या पातकामोची बोगो कुटाम देवान दिले एक वर्थे देणे ह्या कुटुंबांत माया मोग दिवंक माया मोग वांटून घेवंक वेळ दिवंक
सुकोन पडलेल्या खातीर दूख भोगया आनी गावया. Bogo somia Pakamochi Bogo. सोम्यान आम सर्वां खातीर वेळ फावो केला. तो वेळ बऱ्याक उपकार नासतना हेरां खातीर उपयोग करनासतना केवळ आमचे वा वायट सवये खातीर उपयोग केल्ल्या खातीर दूख भोगया आनी गावया. Bogo somia Pakamochi Bogo. आमकां सोम्याची कृपा जोडूंक जायते सक्रमेंत दिल्यात. हे सक्रमेंत घेनातल्या खातीर आनी प्रत्येक रितीन खूब सारसो सक्रमेंत वेळा वेळार घेनातल्या खातीर आनी कृपा जोडिनातल्या खातीर दूख भोगया आनी गावया. Bogo somia Pakamochi Bogo. सोम्यान आमचे जिवीत जायते तालेंतांनी भरल्यात. ते तालेंत आमी उपयोगसिनातल्या खातीर आनी हेरांक आदार दिनातल्या खातीर दूख भोगया आनी गावया. Bogo somia Pakamochi Bogo. राग मोसोर आमचे ते आसा करन देवाचे उतरा प्रकार जियेनातल्या खातीर दूख भोगया आनी गावया. Bogo somia Pakamochi Bogo. आमी सबार उले सबार विनवण्यो खान घेवन ह्या पवित्र सक्रमेंता मुखार तशेंच मरये लागीं आमचे मागणे उसारूंक हांगासर जमल्या. एक घडीभर मौनपणी सर आमची प्रार्थना सोम्य समकार दवरया. आमचे सर्व विनवण्यो मागण्यो सर्व आमकां सर रितीर सोम्याक अर्पण ताचे आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया आनी गावया गीत येद्या व्हडा सक्रमेंता. Itya voda sacramenta Sastam nama koruya Urviraga rupa boga Nororiti agarya Sarvam vecha astat प्रार्थया. हे देवाचे सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगदास आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणे सफळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्टरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय निराश करताय ससनाच्या ससना. Amen.
सोम्या मंदिरान जमल्या गीता गाऊन मधुर तुका हरसिता आमचे तुवे ओतुल्या सदेण्यापासून अर्गा भेटयता 3 वर्षी खर्चा बापूय मोगळ तू आमचो जावो रक्ताय आमकां सदां मोगा सुखा दुखा दिवन आमकां आदार जाताय आमचो बुडवून सांबाळना संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या गीता गाऊन मधुर तुका हरसिता आमचे तुवे ओतल्या सदेण्यापासून अर्गा भेटयता 3 वर्षी खर्चा आयचे मिसाची स्तेसांव अर्गा मिस्तिता पोंपे मायेक आनी डिसोजा आनी कुटाम तांचे पासून आमी मागया आयचे मिसाचे बलिदान भेटूंक आमच्या मदें आसात मानात एक बाप अविनाश पायस आमच्या संत आंतोनी आश्रयांत सहाय्यक डिरेक्टर जावन वावर दिवन आसात तांकां आमच्या विगार बापा नांवी तुमचे नांवी सर फिरगजकारांच्या नांवी हांव बरो येवकार मागतां बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. मोगाचे न्हू आमी ह्या संवसारी तात्कालीक पयनारी जावन आसा आम्हा सर्वांक सरकाराचे दायजी वा सरकाराचो वारीसदार आमकां करून घेतला आनी त्या बराबर आमी ह्या संवसारी थोडी तत्वां आसा त्या प्रकार जियोंक आसा आनी सबारपोटी आमच्या जिवितांत सर्गीच्या राजा प्रकार जियेनांतल्या खातीर आमी दूख भोगया आनी ह्या पवित्रतेंत फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर सर पातकां आमची वळखून घेवया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार दबा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरूंक सांगता मनाचे दोतोनांत विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या सद्भगेन सदां सदां वावरी सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती विनंती प्रार्थना मागता सर पदवेदा देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सोमिया काकुळट सोम्या काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सोमिया काकुळट सोम्या काकुळट प्रार्थया काकुळदार देवा सर्वांच्या बापा पवित्र आत्म्यान एकठांय केल्ल्या तुज्या पवित्र सभेक सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक कृपा दी आनी आमचे मदें वेगळाचार हाडटा त्यो सर्व स्वार्थी वंदण्यो सोडून एका काळजान जियोंक आनी वावरूंक आमकां बोळ दी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना दमदुतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप उपरांत
पावलून एफेजाच्या पवित्र सभेच्या मालगाड्यांक म्हळें, तुमची आनी तुमच्या हिणांची तुमी सत्राय घेया. देवान आपल्या रक्तान मोलाक घेतलेली पवित्र सभा चलोवंक पवित्र आत्म्यान नेमिल्लें गवळी तुमी. हांव गेल्या नंतर तुमचे मदें निर्दय आनी निष्ठूर सुणी वागटां येतली आनी हिंडाक ग्रासितली म्हण हांव जाणा. तुमचेच मदले सयत थोडे उरतले आनी शिसांक आपणा फाटल्यान वोण व्हरचे खातीर तांकां फटकिऱ्यो संगती शिकयतले. देखून तुमी सत्रायेन रावा आनी 3 वर्सां पर्यंत खळा नासतना दीस रात तुमचे भितरल्या हर एकल्याक दुखां गळोवन हांवें बुधबाळ सांगल्या म्हूण उगडास दवरा. आतां तुमकां हांव सोम्या अधीन आनी ताच्या कृपेवन संदेशा अधीन करतां. तुमकां वाडोवंक आनी पवित्र जाल्ल्या समेस्तांक लाभता त्या दायजाचे वांटेली करूंक तो संदेश सक्तिवंत म्हणयेत. कोणी मनशाच्या रुपया वा भांगाराक नेसना वा पांगरणाक हांव आशेलो ना. म्हज्या आनी म्हज्या सांगात्यांच्या गरजा पुरते ह्याच म्हज्या हातांच्या वावरान हांवें जोडलां म्हूण तुमी जाणात. तुमी कश्ट वावंट काड वावरून अस्कत्यांक कुमो करीजे आनी घेवचे प्रास दिवच्यांत चड दादोसकाय आसा. ही सोम्याची उतरां तुमी उगडास दवरीजे म्हण सर्व संगतींनी हांवेंच तुमकां दाखोवन दिला. इतलें सांगून जातच पावलान तांच्या सक्त्या सांगाता दिंबी घाली आनी मागणें केलें. ते समेस्त गळगळ्या रडले आनी वेंग मार ताका तांणी उमो दिलो. ह्या फुडें ताचें तोंड ते केदींच पळोवचें नात म्हूण तांणी म्हणल्या उतरां वरवीं तांकां भोवसड खंत जाली. उपरांत तारवां पर्यंत ते ताका पावंक गेले. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. पृथ्वेच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गाया. पृथ्वेच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गाया. कळीत कर देवा तुझें बळ कळीत कर. आमचे पासोत आदी मागा केल्ली अद्भुतां परत्यान करून दाखय. तुका भेटोवंक म्हण जेरुसलेमांतल्या तुज्या देव मंदिराक परगावी रायदंड घेवन येव. पृथ्वेच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गाया. पृथ्वेच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गाया. सर्वेस्पराची कीर्त गाजया. पुर्विल्ल्या काळात मळबार सवारी करतेल्याची स्तुती करा. ताका कान दिया तासो ताळो गडगड्या सारको गाजता. पृथ्वेच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गाया. इस्रायलाचेर परजळटा ताची महिमा. कुपांचेर तांणी स्थापल्या ताची पदवी. पवित्र मंदिरांत आसलेलो तो इस्रायलाचो देव कितलो भयंकर. तोच आपले परचेक बळ आनी सकत दिता. त्याच देवाक जावं महिमा. पृथ्वेच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गाया. उबी रावया. तुझे उतार सोम्या सतावरवीं आमकां तूं पवित कर. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सुवां परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी आपली दिश्ट सर्गाक लावन जेजून म्हळें, पवित्र बापा तुवें म्हाका दिल्याय तांकां तुज्या नांवाचे सक्तेन तूं सांबाळ. अशें तेय आमचे बरी एक जावच्याक म्हाका तुवें दिलें तांचे सवे आसतना तुज्या नांवाचे सक्तेन हांवें तांकां सुरक्षीत राखलें.
अशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसले सिद्ध जावच्याक जशें निसंतन जावंक जाय असलें तो एकलो शिवाय हेर कोणूच नाश जावंक नात. आतां हांव तुजेशी पाटी येता. म्हजो संतोश तांकां संपूर्णायेन मेळच्याक संवसारांत आसतनाच हांव हे परी उलयतां. हांवें तांकां तुजो संदेश दिला आनी जसो हांव संवसार असो न्ही तशें तेय संवसाराचे न्ही. देखून संवसार तांचो द्वेश करता. संवसारांतले तांकां काड म्हूण हांव मागिना पूण तांकां वायटांतावन राख म्हूण हांव मागतां. जसो हांवें संवसार असो न्ही तशें तेय संवसाराचे न्ही. सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. तुजें उतरस सत. जशें तुवें म्हाका संवसारांत धाडलोय तशें हांवेंय तांकां संवसारांत धाडल्यात. ते सता वरवीं तुजे सेवेक भेटयलेले जावच्याक तांचे पसत हांव म्हाकाच भेटोवन दितां. देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. देव म्हजो आनी तुजो रचणार मात्र न्ही. तो म्हाका आनी तुका आपणाचेच करून घेता. देव म्हजो आनी तुजो रचणार मात्र न्ही. म्हाका आनी तुका तो आपणाचच करून घेता. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देव आमचो रचणार तो आमचो पसना समोन आमी आदितावन आयकोन आयिल्ले आसा आनी ताचे बराबर तो आम्हा हर एकल्यांक ताच्या पुता मारिफात आपणाचोच करून ताणें घेतला. आनी देवान आमकां कित्या खातीर रचला, कित्या खातीर तो आमकां पसता म्हणल्या कश्टांच्या सवालाक आमकां सुलभायेन जाप आमच्या ल्हानपणांतावन आमी आयकोन येता आनी ती जाप जावन आसा. तसो मोग करूंक, ताची सेवा करूंक आनी आखरेक ताचे सांगता ससनाक जियोंक. तसो मोग आमी करता. ताची सेवा आमी ह्या संवसारी आमकां करूंक जाता. तसो मोग कशें आमी करता? आमच्या कुटुंबान जावं, आमच्या वाड्यान जावं, आमच्या फिरगजेन जावं एकामेकाचो मोग करच्या मुखांत्र, हेरांचो मोग करच्या मुखांत्र आमी देवाचो मोग करता. कित्याक सोम्यान म्हळा कोण आपल्या शेजाऱ्याचो मोग करता तो म्हजो मोग करता. तशेंच आमी हेरांची सेवा करूंक जाता. ह्या संवसारांत साबार गरजेवंत आसात आनी आमी एक ना एक रितीर त्या गरजेवंतांक पावता, तांकां आदार दिता आनी ह्या मुखांत्र आमी देवाची सेवा करता. तशें जाल्यार ह्या संवसाराचे पयन आखेर केल्या उपरांत आमी ससनाक जियोचें कशें? जेजू म्हणटा आयच्या वांजेलांत, हांव संवसार असो न्ही आनी तेय ह्या संवसाराचे न्ही. म्हणजे हांव आनी तूंय ह्या संवसाराचे न्ही. जेजू सर्गांत हांव देंवन आयिल्लो. देवान ताच्या एकल्याच पुताक जेजूक ह्या संवसारी धाडलो आम्हा सर्वांक राखचे खातीर. आनी जेजू ह्या संवसारी येता, आपणे मिसांव आखेर करता आनी परत्यान सर्गा सोडून वता. आनी थंयसर आमकां स्पश्ट कळीत जाता की जेजू ह्या संवसार असो न्ही. कित्याक तो सर्गांत हांव देंवन आयिल्लो आनी ताचें मिसांव ताणें केलें आनी उपरांत तो परत्यान त्या सर्गाक सोडून गेलो. तशें जाल्यार आमी कशे ह्या संवसाराचे न्ही, आमी कशे त्या सर्गीच्या राजाचे दायीची वा वारीसदारी जाता म्हणले सवाल आमचे समकार आसा. आनी हाका जाप जावन आसा जेजू. जेजू ह्या संवसारी आयलो. बापान जेजूक ह्या संवसारी धाडलो कित्या खातीर? जेजू आम्हा सर्वांक दोन आमच्या पातकांतावन आम्हा सर्वांक नितळ करचे खातीर, आमचे पातकां बुकसूंचे खातीर आनी आमकां ताची भाव भयणी करचे खातीर ह्या संवसारी आयलो. आनी हे काम, हे मिसांव जेजून कशें केलें? जेजून आपणाक कुर्सार
खेळोवच्या मुखांत्र आपणे रगत आम्हा सर्वां खातीर वारोवच्या मुखांत्र आनी त्या रक्ता मुखांत्र आम्हा सर्वांक धुवन नितळ करच्या मुखांत्र ताणें हें मिसांव ह्या संवसारी जारी केलें. इजाई प्रवादेच्या पुस्तकांत अध्याय 1 अवस्वर 8 सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, तुमची पातकां कितली थंडी ती रक्त सारकी आसूं दी ते हांव धुवन धव्या कापसा बरी धव्या बरी नितळ करतलो. मोगाचे न्हू, जेजू आम्हा सर्वांक सोडवून दिवचे खातीर आम्हा सर्वांक सर्गांचे दायजी करचे खातीर ह्या संवसारी आयलो आनी ताणें हें मिसांव केलें. आनी आमी सर्वांक क्रिस्तांवांक एक सरकाराजांत दाखलाती मेळ्ळ्या. आमी संवसाराचें पौरत्व घेवन जियेता ताचे बराबर पयल्यान पयलें पौरत्व आमकां स्वर्गीच्या राजाक मेळटा. आतां ह्या उतरांचो अर्थ कितें? आमी सर्व ह्या संवसारी तात्कालीक, आमी सर्व ह्या संवसारी केवल पयनारी, आमचें हें पयन जाल्या उपरांत आमी सर्गा राजाक वचून पावोंक आसा आनी ती देवाच्या सद्रे मुखार ससनाच्या ससनाक जियोंक आसा. ह्यो संगती आम्हा सर्वांक सर्गा राजाचे पयनारी जावंक आपणें दिता. संवसारी संगते फाटल्यान धांवनासतना सर्गीच्या राजाचे दिर्वे आपणावंक, दिर्वे आमी पुंजोवंक आयच्या दिसा आम्हा सर्वांक आपणें आसा. मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 6 अवस्वर 10 तुजे राज येव, तुजी खुशी कशें सर्गा जाता तशें संवसारांत जावं. हें आतां सर्गीचें राज, सर्गींचे दिर्वे ह्या संवसारी आमी पुंजोवचे कशें? कशें म्हळ्यार देवाची खुशी कितें आसा तें आमी समजून घेवचें आनी त्या प्रकार जियोचें. मोगाचे न्हू, देवाची खुशी आनी देवाची शिकोवण संवसारी खुशेक आनी संवसारी शिकोवणेक विरोध. सर्गीचें शिकोवण आमकां मोगा विशयांत, मायपासा विशयांत, हेरांक आदार दिवच्या विशयांत, करपा जोडच्या विशयांत, काकुळत दाखोवच्या विशयांत, न्यायनीत करच्या विशयांत, अहिंसा जियोवच्या मुखांत्र आमकां शिकयता. तर संवसारी शिकोवण आमकां कितें शिकयता? संवसारी शिकोवण आमकां सबारपोटी, राग, मोसोर, हगे, जिद्द, अनीत, हिंसा हे आपणावंक शिकयता. हाच्या पयल्या वचपांत देवदूताच्या कृत्या पुस्तकांत आमकां हे सर्गीचे राज आपणावंक, हे सर्गीचे राज आमचे कन्न घेवंक थोडे रुली रेग्यो आमकां दिल्यात. सांपावलो एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत ताच्या मलगाड्या कडेन उलोवन अशें म्हणटा, तुमची हिंडाची सत्राय घेयात. आम्हा हर एकल्यांक हिंड आसात. पयल्यान पयलें आमचें कुटाम, उपरांत आमचो वाडो, उपरांत आमचें फिरगेज कुटाम, आमची पवी सभा, आमचे शेजार. ह्या सर्वांक आमी सत्रायेन जतन घेवचें. कशें आमी तांची सत्रायेन जतन घेवचें? तांचो मोग करच्या मुखांत्र, तांकां पावच्या मुखांत, तांच्या कश्टा दुखांत आमी आदार दिवच्या मुखांत्र आमी हर एकल्यांक आदार दिवं येता. आनी दुसऱ्यान सांपावलो म्हणटा, मनशाच्या रुपया वा भांगाराक, नेसना वा पंगराणाक हांव आशिल्लो ना. मोगाचे न्हू, आमी ह्या संवसारी जियेत आसतना हे सर्व संगती गरजेच्यो. हे सर्व संगती आमकां जायच एक बरें जिवीत ह्या संवसारी जियोंक. तरी पूण ताच्या फाटल्यान आमी धांवचे न्ही. गरजे तेकेत आमकां जाय पडटा आनी त्या खातीर आमी बऱ्या रितीन वावर करूंक आसा, मेहनत काडूंक आसा आनी ते आमचे कन्न घेवंक आसा आनी त्या प्रकार आमी ह्या संवसारी जियोंक आसा. आनी तिसऱ्यान घेवचे प्रास दिवच्यात चड दादोसकाय आपणावचे. आमकां हर एकल्याक देवान वर्थे दिला, आमकां आशिर्वादांनी भरल्यात, आमकां तालेंत दिला, आमकां आस्त बदीक सक्कडी दिला आसतले. हे आमी थोड्या मापान गरजेवंतांक, निराधारांक आदार दिवंक आसा वा तांकां दिवंक आसा. दित आसतना, हेरांक आदार दित आसतना आमी मोतीन दवरूंक आसा. आमी दित आसतना त्या व्यक्तीक दाड्डो करचे न्ही, त्या व्यक्तीक आळशी करचे न्ही.
आमी दिवच्या मुखान बगार आमी सारके वारोवन पळोवंक आसा कोण गरजेवंत आसात कोणी शिकपा खातीर कश्ट तांकां भोगता जाल्यार तांकां आदार दिवचे कोणी जेवण नासतना कश्टात जाल्यार तांकां आदार दिवचे कोणाकी वस्तूर वा पंगरण नासतना तांणी जियेत आसता जाल्यार तांकां आदार दिवचे हांवें जाल्ली एक घडीत तुमचे समोर दवरूंक आशेता वेनलॉक हॉस्पिटला कडेन आमच्या आस्ट्रेच्या निवासाक आस्पत्रेक व्हरून गेलो आनी फाटी येता आसतना थंयसर एकलो दुबळो व्यक्ती भीक मागतलो आनी तो भीक मागतलो पळोवन हांव अंगडीक गेलो आनी थोडे संगती ब्रेड आनी थोडे संगती हाडून त्या व्यक्तीक हांवें दिलें भीक मागतलो तरी पूण तो त्या वेळार म्हणलो म्हाका नाका म्हाका हे खंयचेंय नाका म्हाका पयशे दी म्हाका पयशे दी मागीर इल्ल्याशा वेळान ताजे लागीं येताना कळ्ळें तो सोरो पियोन थंय भीक मागता आनी सोरो पियोंक तूं पयशे विचारता हांव सक्कडी संगती फाटयान आयलो कित्याक त्या व्यक्तीक ते पाड सवयेक आमी पयशे दिवन आदार दिवचे न्ही बगार त्या कांयक जेवणाक वा खाणाक आमी आदार दिल्यार तातूंत सूख खंडी जायना आनी चवथ्यान मागणें केलें पावलो आनी तशेंच तांचे मालगाडे दिंबेर पडटात आनी मागतात एकामेका मागणें करचें एकामेका खातीर मागचें गरजेचें हर एक दीस आमचे तावन कितें जाता तें आमी मागोवंक आसा सोम्याचो आदार आनी मागोवंक आसा आनी ह्या मुखांत्र आमकां सर्वांक सर्गाक वेची वाट पळयन आनी सर्गा राजाचें शिकोवण कितें आसा तें आमी समजून घेवन त्या परी जियोंक आसा आनी आयच्या दिसा आमी काजारी जोड्या खातीर मागता आसतना ही चारय संगती काजारी जोड्याच्या जिवितांत ताळ पडटात आसले तुमच्या हिडाची सत्राय घेया म्हणजे पती पत्नीक पत्नी पत्नीक आदार जावंक जायचे दुसऱ्यान केवल मोग पयले प्रमोग वांटो जावंक जायचे आनी तिसऱ्यान घेवचे प्रास दिवचे मोग दिवचे त्या सांगात्याक आदार दिवचे गरजेचे आनी चवथ्यान सांगाता मागणें करचें मगोचे न्हू हे सर्व सर्गीच्या राजाचे तत्व आमच्या जिवितांत आसा करूंक ह्या पवित्र एवकरिस्तांत आजच्या जेजूचो आदार आमी मागून घेवया म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात तसलें जावून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या आनी त्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव सर्वेस्पर आमच्या बापा तुजे यज्ञा प्रमाणे तुवें स्थापलेलो ह्यो यज्ञ आमी तुका समर्पिता तो तूं मानून घे तुजी भक्ती करूंक आमी संभ्रमता त्या पवित्र गुटा वरवीं आमच्या सडवंदरान जोडलेले पवित्रपण दयाळपणी आमकां लाभय हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमेन सर्वेस्परातय उबारुया
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सकाळी आमी तुका वाकणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अधिक करून या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाकणणी वट्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. जेन्ना कुडसार ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम यत्नान आदल्या यत्नाक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण करो ह्या जाखरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गीचे सदळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. Povir, darbaraso सर्वेस तू. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. तुझ्या वैभवा. बोल सर्गी तुकाचे. बोल सर्गी तुकाचे. बोल सर्गी तुकाचे. सर्वेस्पराचे नावे लिहिता ताराचे. जय जय जय. बोल सर्गी तुकाचे. बोल सर्गी तुकाचे. बोल सर्गी तुकाचे. बापा खरंच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच बरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनीक कराराचे हे रगत पातकांचे बक्षांनी मेळच्या तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. पवर्त सगट परगटुया. Jesus melo. Jesus जीवन सारा. Jesus लोया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो मी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा पीटर पावल आमचे गोळी बापा आनी सगळे हसकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो दवरून मेल्ल्यान
त्या आमच्या भाऊ भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कुंवार मरये देवाचे माये संगाती बागेवन चुजे तिचो पती बागेवन धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सडवंदराची आचना मनात धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन दिर्घेवण म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज संकाय येवं तुझी खुशी सदां संवसारांत जावं आमचो दिसवडो ग्रास कांदी आनी आमी आमच्या शितांव शांती पावोस आनी आमकां ताळ्यान पडोव दिनाका पूण वायट्यांतले सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां आनी वादय करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांती सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या आदमदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तो जी येताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काळ तुमची सुव्या आसूं एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती हे शेळीच्या जेवणाक आपणे मेळलेली ती सुभागी जीविता
प्रितीवन बापा, जेजूच्या मासा रक्ताच्या जेवणांत तुवें आमकां माया मोगान वांटो दिलाय, ताचे वरवीं आमच्या काळजांनी तुवें जिवीत वाडय आनी आमकां दिसान दीस अदीक नितळ निर्मळ करून येदे वर्ते देणे जोडूंक पुर्ती कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. ओसोनेयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हडुपकार. ये मोरे Pompai Rosari Maye Tuji Mazar Matelia Tuji Mazar Matelia Tuji उपकार मागची मागणी. पातकाच्या कदविणे जल्माले अंकवारी आणि पवित्र रोसारीचे राणये बाबार्थ अस्कस सावन कोटेपण सैतेवन सावच्या या दिसांनी आदी म्हाका अनुभव असलेल्या पंपईच्या पुर्विल्ल्या गावांत तू राणी आणि आवय सावन तुजो पाट बांदून तुवें कशी वेलाय. बॉम्ब्यांक आनी दिवसांक नमस्कार करून आयिल्ल्या सगळ्यात हांव तूं आज देव कृपेची आवय बरी सर्गीची काकुळतीची भंडारां संवसाराच्या राय कुशीनी उदार मनान वाडताय. तुवें देवळे काकुळतीन राजवट सलोमच्या पाटापाटात हांव म्हजेरी येवंवारी मोये तुजे काकुळतीचे दोळे परती आनी तुज्या आदाराची हे देवळे गरजे आसच्या म्हजी काकुळती कर. कितलेशा जाणांक तूं काकुळतीची माय म्हूण तुवें दाखयलेले बरी म्हाका हे दाखय आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान तुका म्हजी सैबीन आनी पवित्र रोसारीची राणी म्हूण उलो मारता आनी पासता. नमान राणये काकुळतीचे माये, नमान आमच्या जिवा अमलता आनी बरवशा आमी तुका उलो मारता. आमी परदेशी वेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणात आसता. आस्कार उस्कार सण आमी तुका रुदान करता. तर तूं आमचे शिकाये ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर भरती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदैव फळ जेजूक आमकां दाखय. ये दयाळी, ये मोगाळी, ये दुळबी अंकवारी मोरये. भगवंती देवाचे माये आमा पासत विनंती कर आणि क्रिस्ताच्यो बसवण्यो आमकां फावो कर. मोरये मये मारिफात देवान आमकां केल्ल्या सर उपकारां काळजांतान अर्गां दिया. प्रत्येक सावन मेल्ल्या उपकाराक अर्गां दितात दोगां जाणां आनी सर आमची अर्गां आमच्या मोगाच्या पोंपे माये मुखांत्र देवाक आमी समर्पया. अर्गां दिवचे मागणे. पोंपेच्या फलक्यांत आनी रोजारी राणये म्हूण उलो करतना तुजी खुशी पावचे तुये जेजूचे पाप नातले माये म्हज्या अंतस्करणाच्या उल्हासान आनी भोव चड उपकार बावडच्या मनान हे म्हज्या उदार उपकारी वंतनी हांव तुजे थंय परत्यान पाटी येता. म्हजो उरतो मोग करची खरी आवय तूं म्हूण म्हाका दाखयले तुजे थंय हांव येता. म्हजे कंतींत तुवें म्हाका सोड घालूंक ना. म्हज्या कश्टांत तुवें म्हाका बुसयल्या. म्हज्या आकांतांत तुवें म्हाका समाधान मेळशें केलां. कश्टांनी म्हज्या काळजाक रेवड घाल्ल्या वेळार तुवें हे माये पोंपेच्या तुज्या सिंहासनांत
काकुळतीचे एके दिश्टीन म्हाका संतस्परीत केला. बावडतान तुजे लागीं मागल्या वेळार कोणाक तूं आयकनासतना रावले आसाय. तुझे बरेपण आनी कश्टतल्यांची तूं कितली बिरमोद पावताय म्हूण सगळ्या संवसाराक कळीत आसले जाल्यार सर्वस्ना तुजे सरशी धांवून येती. हांवें आनी समेस्त मनशांनी आनी बडव्यांनी संवसारांत आनी सरकार आसांत आशिर्वाद दिले पंपे माये तुका अर्गां जावं. आमेन. सर आमची तेसावां आनी मागणी मोरये मारिफा देवा मुखार दवरया. पिडा गूण जावच्याक म्हणून 6 जाणांनी मागल्लें आसा. बरी भलायकी फावो जावं दी म्हूण 8 जाणांनी मागल्लें आसा. बरें काम फावो जावं दी म्हूण 4 जाणांनी मागल्लें आसा. बरी सैरीक फावो जावं दी म्हणून 2 जाणांनी मागल्लें आसा. भुरग्यांचे देणे फावो जावं दी म्हूण एका व्यक्तीन मागल्लें आसा. चिंतल्लीं कामां जावं दीत म्हणून 2 जाणांनी मागल्लें आसा. कोर्तीच्या केसीन जीक मेळोवन दी म्हूण 3 जाणांनी मागल्लें आसा. तर सर तेसावां पासून आमी मागतासतना आमची खासगी तेसावां देवाक आमी समर्पया. उगडास कर ए बोदयाळी अंकवारी मोरये. तुज्या आश्रयाक दावुल्लो तुजो आदार मागुल्लो तुजी मध्यस्थी सोदुल्लो कोणूच तुजी कुमोग मेळनासतना पाटी गेल्लो म्हूण केदींच कोणीय आयकूंक ना. हे पातयेन धैर्य घेवन तुजे सरशी धांवून येता. हे अंकवारीचे अंकवारी मुझे माये तुजे सरशी येता. पातकी आनी कंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे आनी मुझे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करी नाका. पूण तुजे काकुळटीन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका मेळ. हे मोरये तुजे लागीं पातयेन मागल्लें वरवीं कितलेशा सणाक तुवें उपकार मागून दिल्या म्हणलें आयकतना तुजो आदार सोदून म्हाकाय नवें धैर्य कसली खुशी व्हरतली आनी तुज्या गोंदा मारिफा जोडटे तुवें सांगत बसयलाय. देखून तुवें दिल्ल्यो आवय सारको बसवण्यो सांबाळ म्हूण तुजे लागीं परता. पंपे गांवांत तुज्या भुरग्यांक धैर्य दिवचे पसून तुवें जायतीं आजापां चलयल्यात. तर तूं आमची दुखां पुसूंक आनी आमचे कश्ट हाळू करूंक खुशी व्हरताय. आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळसान आनी जिव्या बावडतान तुका म्हजी आवय म्हूण उलो मारता आनी तुजी कुमोग मागता. भोव पवित्र रोजारेचे माये गळाय करी नाका. बगार तुजे बळादीक हात म्हजेर विस्तारून म्हाका बचाव कर. आमेन. भगवंती मोरये हांवें तुका वर्णाशें कर. म्हज्या दुस्मानांचेर म्हाका बळ दी. भोव पवित्र रोजारेचे राणये आमा पासत विनंती कर आनी क्रिस्ताचे पासून आमकां फावो कर. प्रार्थुया. हे देवा तुज्या एकल्या स्पुतान आपले चिने मोरना आनी जिवंतपणा वरवीं ससनाचे बाच्या विशीं नांवां मुखार सण दवरला. भगेंदा उंकवार मोरयेचे भोव पवित्र रोजारेचे मिस्तर आमी नियाळतना तांतू आटा पेल्याचो आमी पाटलाव करिसो आनी तांतू बसायलेले आमी जोडीशी कर म्हूण आमी तुजे लागीं परतांव. त्याच क्रिस्ताच्या सम्या मारिफात. आमेन. म्यांचो नावी आमचो आदार ताणें रस्ता सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसूं. तुमच्याय सवे आसूं. प्रार्थुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता मनशा कुळाक सोडोवच्याक आनी पिडेस्तांक भलायकी दिवच्याक आमचे परी तूं मनीस जालोय. बावडतान तुजे सरशी आयिल्ल्या समेस्त पिडेस्तांचेर तुजे हात दवरन तांची पिडा तुवें गूण केली आनी भलायकी तांकां लाभयली. विविध तरांच्या पिडेनी कश्टांच्या आनी तुज्या आवयची पंपय रोजार मायेची मजत मागोवंक हांगासर आयिल्ल्या समेस्त पिडेस्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजो दैवीक हात तांचेर दवर. ते मारी फातर तुजी गूण करची सकत तांचेर देंवोवन दी आनी सर पिडे शिडेंतली आनी वायटांतली निवारण कुडीची मतीची आनी आत्म्याची बरी भलायकी तांकां लाभोवन दी. अशें तुजे ते गूण बावार्थान जियोंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन. पिडेस्तांनी तकली बागोवची. सोमी
जेजू क्रिस्त तुमचे सवे असो तुमकां राखूंक, तुमचे भितर असो तुमकां सांबाळूंक, तुमच्या मुखल्यान असो तुमकां वाड दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान असो तुमची जतन करूंक, तुमचे वयर असो तुमकां आशिर्वाद दिवं, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवेची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक, आनी सर पदवेदार देव असो आनी बापा असो आनी पुता असो आनी पवित्र आत्म्या असो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काळ रावो. आमेन. दयेकन बसात. आयच्या दिसा आमच्या संगता आजार जावन नोवेन प्रत्येक सावन आराधन करून आमचे पसत मागून मिसाच्या बलिदाना वेळार बरो संदेश जेजू क्रिस्त आमच्या हर एकल्याचो मोग करता आनी तो एक ताजे मिसांव आमी हर एकल्यांनी घेवंक आसा म्हणलो संदेश आमकां हर एकल्यांक दिवन आमचे पासून मागल्ल्या आदीक मनादीक बाप अविनाश पायस तुमकां आमच्या विगार बापा तर्फेन हांगा जमलेल्या सर भक्तिका तर्फेन आमच्या फिरगसकारा तर्फेन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मुखल्या मिसावाक देवाचो विस्नार आशिर्वाद आमी मागता. नमो नमो मोरये मोगाळ आमची शिगाये मान तुका उगडाप तुका हरसून गायता तुका माय तूं आमा सर्वांची माय मोगाळ भुरग्याची आय तूं मागणी आमची तुझे लागी दावून येता बेसाराय सांगता ती आधार म्हूण मागता तुझेर विश्वास दवरता. नमो नमो मोरये मोगाळ आमचे शिगाये मान तुका उगडाप तुका हरसून गायता तुका मोगाळ पुता सोवे आंगवारी आशिर्वाद दिव आमकां. Pompoirozar maye, amasun vinagre, bagyo सत्य कुर्वेंते निवारण कामच्या देवा आमच्या मनातले बापाची आणि पिताची आणि पवित्र आत्म्याची नावे. आमेन.